Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आम्ही देवाचे Praise. उद्धार आज नियाळ करूंक वेता. आदल्या बुधवारा नियाळ केल्लो तातूंत एक 2 पॉयंट आमी नियाळ केल्ले देवाच्या येण्या विशयांत. पयलो पॉयंट जावन आसलो देवाचें येवजन आनी देवाचो मोग, आनी दुसरें जावन आसलें देवाच्या येवजना प्रमाणे देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जेजूच्या रुपान मासा रक्ताचो जावन मनशाकुळाची सोडवण करूंक येता म्हणलें आमी नियाळ केल्ले. आज आमी तातूंत तिसरो पॉयंट आमी नियाळ करता. जेजू जावन आसा देवाचें एक इनाम, एक गिफ्ट संवसाराक. म्हाका आनी तुका जेजूचें येणें देवान म्हाका आनी तुका दिल्लें एक गिफ्ट, व्हडलें गिफ्ट. ताचें व्हडलें गिफ्ट आमकां क्रिसमस गिफ्ट दुसरें खंयचें येना. एक थर्ड पॉयंट जावन आसा. देखून हातूंत देवाचें उतर आमी पळयलें. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 4 to 5 जुआंवचो एवांजेल पयलो अध्याय 4 ते 5 वाक्यां. रसिल्ल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. संवसारांत रसिल्ल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो, म्हळ्यार जेजू तावन जीव जोडलो. आनी तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. जर एक व्हडलें इनाम म्हाका आनी तुका दिल्लें. आज प्रेज एंड वर्शीप करता आसतना एक व्यक्तीक एक व्हडलें एक हिलींग जालां. हिलींग म्हळ्यार ती व्यक्ती 3 म्हयन्यां तावन पोटाच्या प्रॉब्लेमांत कसता. पोटाचे प्रॉब्लेम कितें गी, गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम गी, या अल्सर गी, या कितें गी, विशेष जावन पोटा 3 म्हयन्यां तावन ही पिडा शिडा ह्या व्यक्तीक आसली. पूण आज प्रेज एंड वर्शीप करतना हांवें हांगा बसून एक विजन पळयलें. त्या व्यक्तीक जेजून आपडचें. प्रेज एंड वर्शीप करता एनॉयंटींग इतलें आसलें गे, तें एनॉयंटींग पास जालें आनी एका व्यक्तीक आपडलें आनी संपूर्ण तरेन पोटाची दूख कितें आसली ती कंप्लीट जेजून गूण केली. हें जावन आसा जेजूचें गिफ्ट. जेजू देवान आमकां दिल्लें गिफ्ट जावन आसा. आनी जेजू आमकां कितें सगळें दिवंक आशेता तें सगळें तो आमकां आज दिता. देखून 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 9 वर्स 15 2 कोरिंथियन्स कोरिंथकाराचें पत्र, दुसरें पत्र 9 अध्याय 15वें वाक्य. उर्नूंक नजो जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिचें. उर्नूंक नजो जाल्लें एक देणें जेजून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उर्नूंक नजो जाल्लें देणें. कितलें आमी प्रेज केल्यार, कितलें आमी 24/7 आमी प्रेज एंड वर्शीप केल्यार तें उणेंच. आमी कितलें देवाचें उतर आयकल्यार, कितलें आमचें जिवीत समर्पण करून दिल्यार तें उणेंत म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. कित्याक उर्नूंक नजो जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिचें. जावं देवाक अर्गां म्हणटा सांबाळ. आनी जुआंवचो एवांजेल आमी वाचल्या 3रो अध्याय 16वें वाक्य सांगता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. आमी काल एक गडी हांव नियाळ करता आसतना म्हज्या मतीक एक जालें. आपलो पूत ह्या संवसाराक पदका खातीर, आमच्या म्हज्या आनी तुज्या पदका खातीर, म्हज्या आनी तुज्या कोट्या जिणे खातीर, म्हज्या आनी तुज्या त्या कोट्या चिन्ना खातीर, म्हज्या आनी तुज्या भितर आसल्या त्या द्वेशा खातीर, रागा खातीर, हगे खातीर, स्वार्था खातीर, मानाभेद, थंड, पोजडेपण, बेबदेपण, पावनसो हाचे खातीर जेजू ह्या संवसारांत कश्टलो. पळया, सर्वस्पोर देव मोळ्यान मागतना ताचे कडेन उलयता. देवदूत ताका बुजवून दितात, पुरो करता. मोळ्यान मागतना तो घामेता, पुरो घामेवचे काले रक्ताचे थेंबे ताच्या कुडींतले भुमीक पडतात. ते धर्मसर आसा देव ताचे सांगता. पूण जेदना जुदासान ताका विकृत केलो, जुदासान ताका कित्याक धरून दिलो, त्या घडये थावन जेजूच्या मरणा पर्यंत देव खंय एक उलयल्लें ना. तर देव वगीत रावलो. थोड्यान सांगचें देव वगीत रावलो म्हणून. देव वगीत रावना. जर म्हज्या आनी तुज्या पुताक, जर म्हज्या आनी तुज्या धुवेक, या म्हज्या आनी तुज्या खंयच्याय तले कश्ट मेळटा आसतना बापूय जावन तूं कितें करतय?
कितें कितें तुज्या मतीक येतें हे पूर आपलो पूत इतलें कसता आपलो पूत इतले धगधणी बघता आपले पूत इतली नालिसाय बघता आपलो पूत इतले झरबंदाचे मार खाता आपलो पूत इतलो भळदेक खुरीस वावून येता देवाक पळोवन एक उलोवन ताच्या तोंडान तावन येवना ओ नियाळ करता आसतना सरेस्पर दाखयता जेजू म्हाका दाखयता बापाचे ते कश्ट बापाचे ते वळवळे एक पूत इतलो कश्टताना जाल्यार वो घेत रावून हें पुरा पळयता न्ही कित्याक म्हज्या आनी तुज्या खातीर हें जावन आसा देवान म्हाका आनी तुका दिल्लें इनाम हो जावन आसा क्रिस्त जर आजुनी आमी रागान जियेता हग्यान जियेता जिद्दान जियेता स्वार्थान जियेता तर आनीकी आमी त्या जेजू कश्टान घालता आमी पळयता एक भगवंतान एक बूक बरयल्लो आसा ताणे बुकांत अशें पूण पवित्र पुस्तकांत ती उतरां आसात तीं उतरां आसात जेन्ना जेजूक कुर्सातावन सकला देवन मरयेच्या उस्क्यार दिला आनी जेजू मरयेच्या उस्क्यार आसा आनी एक दूख कसली जावं त्या वयक तरणाटो पूत तें आसून तें तितलें म्हणटाना जर हांव आनी तूं इतलें पुरा जाणा जावनी इतलें पुरा आयकोनी इतलें पुरा देवाच्या उतराचो नियाळ करनी जर प्रत्येक गुमसार जावन तेंत पाता करता जाल्यार पवित्र पुस्तक सांगता जेजूक आमी आवयच्या उस्कारतान बुरबुरें ओडून प्रत्येक कुर्सार मारता म्हणटा चिंत्यो आमी म्हज्या आनी तुजें पाता कितलें भिरांकूळ देखून आमी समजून घेवन घे जेजूचें येणें म्हाका आनी तुका एक इनाम जावन देवान दिल्लें जावन आसा व्हडलें गिफ्ट हर एका बर्थडेक आमकां कोणें गिफ्ट दिल्यार बारी खुशी विश केल्यार बारी खुशी तशेंच देवान आमकां दिल्लें गिफ्ट जेजू क्रिस्त तुजो आनी म्हजो सुडगोंदार जावन रोमाकाराच्या पत्रान सांगता 8वो अध्याय 30 आनी 2 वाक्यां रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 32 आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरनासतना काशा पुताक सयत बाकी दवरनासतना समेस्तांपाचो ताका सोन दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या ध्यान सवय हें सगळें आमकां दिन आसतना कसो रावत आपल्या पुताकच तर दिलां जाल्यार तर म्हाका आनी तुका कितें गरज आसा तें दिन आसतना देव कशें रावत सांपावलो एक क्वेश्चन मार्क घालून विचारता रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत देखून आज ह्यो संगती आमी जाणा जायचे आमी मागिल्लें पुरा देव दिता खंडीत दिता पूण आमचें जिवीत कशें आसा म्हज्या जिवितांत जेजूचें येणें जालां गी म्हज्या काळजांत जेजूचें येणें जालां गी म्हज्या कुटुंबांत जेजूचें येणें जालां गी ह्या काली क्रिसमस संभ्रम मात्र गी ह्या नखेत्रां उमकळयल्लीं मात्र गी ह्या बल्ब गेल्ले मात्र गी ह्या गर्दनाचो गेट्टू गेल्लो मात्र गी ह्या राती मिसा गेल्ले मात्र क्लियर सांगता म्हाज्या भावानी भयणी क्रिसमस ह्या वर्साचें 2024 क्रिसमस और एकल्याच्या काळजांत जेजून परत जल्मून येचें खंडीत जावन येचें हर एकल्याच्या कुटुंबांत जेजून परत जल्मून येचें देखून त्या वेळा मात्र त्या कुटुंबाक संतोष त्या वेळा मात्र त्या काळजाक संतोष त्या वेळा मात्र तुजें जिवीत एकसुरें उरना बागर तूं आनी जेजू सांगात जियेतात येवथार आनी चवथो पॉयंट जावन आसा जेजूचें येणें आसो चवथो पॉयंट जेजू जावन आसा सर्गीचो संतोष आनी ह्या संवसाराचोय संतोष जेजू जावन आसा सर्गीचो संतोष देवदूतांक आंजबुड्यांक मार्तिरांक कॉन्फेसरांक सौर धमदूतांक सगळ्या सर्गींच्या राजांत जेजू जावन आसा हर एकल्याक एक संतोष तशें ह्या संवसारांत तो आयिल्लो संतोशान तुका आनी म्हाका तो संतोष म्हणटा पवित्र पुस्तक जर आमी वाचता जाल्यार पयल्या पेद्रूचें पत्र 1 पीटर तें आमी तुमच्या पुस्तकांनी मेळ्ळ्यार तुमी काडा तुमी बायबल आसा जाल्यार काडा तुमी वाचा खंयचें पुरो आसा 1 पीटर चॅप्टर 1 वर्स 8 and 9 8 आनी 9 वाक्य म्हणटा क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी तसो मोग करतात क्रिस्ताक हांवें आनी तुवें देखूंक ना तरी हांव आनी तूं जेजूचो मोग करता क्रिस्ताचो मोग करता आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरावर त्या संतोशान तुमी उमाळतात जेजूचें येणें तशें जायचें पळया
कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोडून आसात. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हज्या आनी तुज्या आत्म्याचें तारण करूंक, म्हजो आनी तुजो आत्मो राखून व्हरूंक, सांबाळूंक, देखून तारण करूंक जेजून आमकां ह्या जिवितांत येज पडलें. किर्तनाचो ग्रंथ मी वाचल्यार 50 आनी 1 अध्याय 12वें वाक्या, सॅम चॅप्टर 51 वर्स 12, तुजे सोडवणेचो संतोष म्हाका परतून म्हाका दी. खंय गे हांवें तो संतोष वगडायला, खंय गे हांवें वगडायला तो संतोष. जेन्ना दाविदान पाता केलें तो संतोष ताणें वगडायलो, देखून तो म्हणटा प्रत्येक म्हाका तो संतोष दी. आमी मस्तपटी तो पयलो मग फर्स्ट लव ऑफ जीजस खंय रितेरे गेल्ल्या जावं बरो मग्न गेल्यार तो आमी जोड कान गेलो. पूण आज पळया आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत पळया तो संतोष आमी वगडायला. आज तो संतोष ना, कित्याक परत आमी मागचे तो संतोष परत्यान जेजूचे येणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जाता जाल्यार तो संतोष म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येता, कांयच दुबाव नासतना येता. देखून जेजू जावन आसा साल्वासावाचो संतोष, साल्वासावाचो संतोष. लूकाचो एवांजेल आमकां सांगता 2रो अध्याय 30 वाक्या आनी 30 आनी 1 वाक्या. लूक चॅप्टर 2 वर्सेस 30 एंड वर्सेस 31. म्हजेच दोळ्यांनी तुजी सोडवून हांवें देखली, म्हजीत तुजीत पळया तुजी सोडवणेचो संतोष ताका परतेक मेळ्ळो. आनी जेजू क्रिस्ताक तेंपलान भेटयत आसतना त्या बाळकाक हातांनी कान घेवन हे उतार म्हणटा पळया, म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवून हांवें देखली, सौर परजामकार तुवें तयार केल्ली. सौर परजामकार पवित्र आत्म्यान ताका सांगलें जेजूक तूं पळयनासतना तुका मोरचो नाय म्हणून. आनी तें ताच्या मोतीन घट्ट ताणें धरलें आनी आतां जाल्यार म्हाका वचूंक सोड म्हणटा. आतां जाल्यार कित्याक जेजूक ताणें हातान घेतलो, जेजू ताणें पळयलें आनी जेजूचो संतोष ताणें भोगलो. जर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हें आमी समजून कान घेवचें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हो संतोष हांवें आनी तुवें भोगीचें, कित्याक हो संतोष देवान म्हाका आनी तुका दिवचो. आनी सर्वेस्पर त्या सिमियोन प्रवाद्याक जेजून हो संतोष दिलो. सिमियोन हातान घेतलें बाळकाक, सिमियोन हातीन घेतून हें किर्तन तो गायता. आतां जाल्यार म्हाका वचूंक दी, कित्याक म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवून हांवें देखली, सौर परजामकार तुवें तयार केल्ली. आमी हातूंत दुसरें जावन आसा जेजू क्रिस्त येवचें संवसाराक. ह्या जेजू क्रिस्तान तुज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत येवचें, ह्या तुज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत येवचें. पवित्र आत्म्याक व्हर तो संतोष जाता. पळया रिएक्शन पळया खंय म्हणसर जेन्ना जेजूक हांव खरो सोडवणदार आनी सोमी म्हणून म्हज्या जिवितांत हांव खाण घेता आनी हांव तें क्रिसमस आचरण करता जाल्यार पवित्र आत्म्याक संतोष जाता. रोमाकाराचें पत्र सांगता 14 अध्याय 17व्या वाक्या, रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 17 सांगता, देवाचें राज्य खावच्यांत जेवच्यांत पियोवच्यांत आटापून ना, बगार नीत समाधान आनी पवित्र आत्मा दिता तो संतोष भोगच्यांत आटापून आसा. जेन्ना जेजू तुजे ते आयलो जाल्यार पवित्र आत्मा जेजू सांगता आसता. तुमी इसाया प्रवादीचें पुस्तक 11वा अध्याय पयले वाक्य थंय वाचल्यार कळटा. केन्ना जेजू पवित्र स्नान घेता जोआन बावतिस्ता मारिफात जॉर्दान न्हंयेंत, ते जाल्यार पवित्र आत्मा पारव्यार पार येवन ताच्या भुजांनी बसता या रावता. जर जेजू खंय आसा थंय पवित्र आत्मा आसा. जेन्ना जेजूचें येणें तुज्या जिवितांत जाता, जेन्ना तुज्या काळजांत जाता, ताच्या कुटुंबांत येता, पवित्र आत्मा संतोष भोगता. कित्याक तो संतोष पवित्र आत्मा मात्र तुका आनी म्हाका दिवंक शकता. कित्याक संतोष भोगता पवित्र आत्मा आनी पवित्र आत्म्या मारिफात हांव आनी तूं संतोष भोगता. कित्याक जेजू म्हजें तें आसा जाल्यार पवित्र आत्मा म्हजे सांगता आसा. जेजूक सोडून पवित्र आत्मा वचना, पवित्र आत्म्याक सोडून जेजू ना. पळया हे दोन संगती आज आमच्या मोतीन दरीचे. आनी जोआन एवांजेल सांगता 14वा अध्याय 17व्या वाक्या, रोमन्स 14:17, जॉन 14:17, तो स्वताचो आत्मो कित्याक तुमचे सांगता आनी तो तुमचे थंय तो रावता.
जेन्ना जेजूचे येणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जाता, जेन्ना जेजूचे येणे म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत जाता, तो पवित्र आत्मो तुमचे संगता रावता आनी तुमचे थंय आसा, तो तुमचे थंय रावता. जेजू थंय रावलेलो पवित्र आत्मो जेजूक सोडवून आनी समी म्हणून आमी काण घेता जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तर पवित्र आत्मो ताचे थंय रावता. तो क्लियर सांगता पळय, क्लियर जोंचे वांजेलांत जेजूची उतरां जावन आसा. तो स्वताचो आत्मो कित्याक तुमचे सांगता, तो तुमचे थंय तो तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता, तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. परत परत एक 10 फावटी सांगतना ते करेक्ट अर्थ जाता. नाजाल्यार काल एका कानान आयकून सोडले बरी जाता. आमी दोनीय कान उक्ते करचे, कालसाचें दार आयिल्ली उक्तीं करचें, त्या दाळा मात्र भितर येता. नाजाल्यार भितर सैतान काल भितरले दार बंद करता, एका कान आयका आनी एका सोड. कित्याक आमकां कांय फरक पडना एक एक फावटी तशें जाता. आज तशें जावचें नाका आमचे कडेन. आनी आयच्या हातूं 5वो पॉयंट जावन आसा, सोमयाचें येणें मेजूंक जायना तितलीं अजापां. सोमयाचें येणें मेजूंक जायना तितलीं अजापां. हें उतर आयकतना कोणगी एक मागणें करनासा, मागोवन आसा तुमचे भितरले एक कोणी मागोवंक आसा, कोणाकी एकली विजा जावंक आसा, एक काम जावंक आसा, विजा जावंक आसा. आनी मस्त तेंपात हांव ट्राय करता, खंयची विजा मेळना, काम मेळना, असले कोणगी एकली मागोवन आसात. तुमी क्लेम करा ती विजा या काम एका म्हयन्या भितर ते जाता, एका म्हयन्या भितर जाता. आज कितली तारीख? 11 तारीख, जानेवारी 11 तारखे भितर तें काम कंप्लीट जाता. हें उतर आयकतना पळया, तुमचे थंय ते देवाचें उतर आयकतना तुमच्या जिवितांत अजाप आनी अद्भुत तुमकां पळोवंक मेळटात. कित्याक म्हळ्यार किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता, साम चॅप्टर 40:5, किर्तन 40वा अध्याय 5वें वाक्य, अगणीत तुवें केली सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजी विस्मिता. अगणीत केली म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत, अगणीत. येदोळ कोणें तुमच्या जिवितांत अजापान पळोवना जाल्यार आसतना पळोवंक सुरू करा, आसतना तें बघा, आसतना तुमच्या जिवितांत काण घे. कित्याक क्रिस्ताचें येणें तुमच्या जिवितांत जावन जालें, क्रिस्ताचें येणें तुमच्या काळजांत येवन जालें, क्रिस्ताचें येणें तुमच्या कुटुंबांत येवन जालें. देखून परिवर्तनाची एक काकुळटांनी करपा आमच्या जिवितांत जेजू घालती आसा. ह्या घडये ही कामां आतां जाती आसा, जेजू करती आसा. ह्या वेळार एकल्यांची काळजां म्हणा उक्ती जाती आसात. थोड्यांच्या दोळ्यांनी ह्या वेळार दुखां देंवती आसा. जेजू मोग तुमकां अनुभव करूंक मेळटा. पळया, जायत्या जाणांच्या तुमच्या दोळ्यांनी दुखां देंवलेलीं दाखयती आसा जेजू, जायत्याच्या जाणांक. कित्याक जेजू मोग तुमकां ह्या वेळार मेळटी आसा, जेजू मोग तुमकां मेळटी आसा. भियेनाकात, कितेंच समस्या नात, कित्याक सोमी तुमचे सांगता आसा. इतलें मात्र बाबार्थान तीर्स तुमी पातये येया. जॉन चॅप्टर 20:30 सांगता. जुवांचो वांजेल 20वा अध्याय 30वें वाक्य सांगता, जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखल्ली, जेजून केल्ली शिसांनी देखल्ली असर्या आनीक जायतीं आसात. जेजून करतना शिसांनी पळयल्ली. शिस्त बरयता, जुवांत बरयता, ताच्यात ताणें बरयल्ले त्या वांजेलान तो बरयता. जेजून करतना शिसांनी पळयल्ली अजापां जायतीं आसात. आनी 20 आनी 1 अध्यायांत 25वें वाक्यान सांगता, जेजून केल्ले हेर जायत्यो संगती आसात, ते पवित्र पुस्तकांत बरोवनात, थोड्यो मात्र बरयल्यात. देखून जुवांव ताचे निमाणें उतार सांगता, जेजून केल्लेली अजापां, जेजून केल्ले हेर संगत्यो हांव बरोवन वचन जाल्यार ते बूक दवरूंक संवसारांत पावचो ना, ते आटापंक जावचें ना. तितले 3 वर्सांच्या जिवितांत तितली अजापांनी अद्भुतां केल्यांत, तितलीं ह्या जुवांवन पळयल्यांत. देखून तो बरोवन घालता. अशें आज तुज्या जिवितांत तुवें कितलीं अजापांनी अद्भुतां पळयल्यां सांग पुरो. पळयल्या मात्र की आज तुवें बगीचे तुज्या जिवितांत जावची अजापांनी अद्भुतां. कित्याक जेजूचें येणें जावन आसा, जायतीं अजापांनी अद्भुतां करचो वेळ जावन आसा हो. ह्या घडये ती अजापांनी अद्भुतां तुमच्या जिवितांत आयकूंक ह्या पळोवंक तुमकां मेळटली. आयज 6वो पॉयंट जावन आसा, जेजू समजूंक सकनातली सर्गींची जाणवाय. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आटापंक साध्य ना तसली सर्गींची जाणवाय जेजूचें येणें जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. किर्तनाचो ग्रंथ सांगता 30 आनी 3 अध्याय 11वें वाक्य, साम चॅप्टर 33:11. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सस्नाची, ताच्या काळजाच्या येवजण संततेच्या संततेक.
म्हाका आनी तुका मात्र नाही. आज आमचे जिवीत परिवर्तन करणं जर जेजू सांगता जियेता जाल्यार ताका इनाम जावन आमचे 1000 जनरेशन देव आशिर्वादीत करता. द्वितीयनियम पुस्तकांत वाचता जाल्यार 28 अध्याय 28 चॅप्टरान, ड्युटरॉनॉमी चॅप्टर 28 जर आमचे जिवीत जर आज एक निर्धार काडया आमी आमचे जिवीत परिवर्तन करया. कित्याक आमचे मारिफात 1000 आमचे जनरेशन आमचे तकल्यो देवाच्या हांव करता न्ही गे, एकल्याच्या परिवर्तना वरवीं. आनी कित्याक आमी गळाय करची, आनी कित्याक तो मोसोर, आनी कित्याक ती झगडी, आनी कित्याक तो राग, आनी कित्याक तो क्रोध, आनी कित्याक आमची घुसपट गोंदळ, आनी कित्याक तें निरासपण, आनी कित्याक ती सलवणी. जेजूचें येणें जायनातल्याच्या जिवितांत मात्र हें पुरो आसता. जेजूच्या येणें जर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जालां जाल्यार हें पुरो खंयचेंय आसना, खंयचेंय आसना. चोर संगती नवे जातात, चोर संगती नवे जातात. एक निर्धार आमी कान घेया. हे क्रिसमस जेजूचे येणें म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जावं दी. आपया ताका आमी आज कितें वायट सवय आसात ते सांडटा म्हणून एक निर्धार आमी कान घेया. खंयच्योय त्यो जावं दीत, पूण तुवें केल्लो निर्धार देवाक मोग आसचो आनी देव तुज्या जिवितांत अजापांनी अद्भुतां करतलो. आनी मुखार सांगता आमकां किर्तनाचो ग्रंथांत 73 वर्सेस 24, Psalm chapter 73 verse 24. तुजी बूद दिवन म्हाका वाट दाखयताय. तुजी बूद दिवन देवान बूद दिवन ताचित बूद दिवन आमकां तो वाट दाखयता. शेवटी म्हाका वैभवान पावयतलो. शेवटी मुखल्या दिसांनी जेजूचो वैभव पळोवंक आमी शकतले, जेजूची महिमा पळोवंक आमी शकतले, जेजूची काकुळट आनी कृपा मेळोवंक शकतले. तें जावन आसा जेजूचें येणें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. बेश्टें तरी आडंबर कर्ण आनी कालें कर्ण कांय फायदो ना. घरा मुखार जाल्यार केदी व्हडली क्रिसमस ट्री घाला आनी प्रत्येक जावन भायल्या गांवांनी पुरो व्हडल्यो व्हडल्यो क्रिसमस. हांवें गल्फांत कुवेटांत आसतना 100 फिटीची हाडिल्ली क्रिसमस ट्री. व्हडले क्रिसमस ट्री आचरण करतल्या, पूण पोकळ सगळें करतल्या. कांय नातलें. जेजूचें येणें सोडूं जेजू सायडीन वचोंक साद्य ना तसलें जिवीत आसलें. आचरण व्हडलें, आडंबर व्हडलें, व्हडल्यो व्हडल्यो क्रिसमस ताणें घाल्या गे ताच्यागे म्हजी वाट जायचे म्हणून. खंय पुरो मेळटा व्हडल्यो क्रिसमस ट्री, थंय वचून अन्न व्हडलें लायटींग पुरो घाल, व्हडलो आडंबर, कोले नखेत्रां काले आनी कितें बेश्टें. भितर एक नखेत्री ना, भायल्यान पुरो नखेत्रां. हे संगती आज आमी जाणा जायचे. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र सांगता 1 Corinthians chapter 2 verse 9. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 2 अध्याय 9वें वाक्य. दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या काळजांत रिगोंक ना कितें सक्कट देवान तयार करून दवरला म्हणून आपणाचो मोग करतल्या. जर आमी देवान सो मोग करता, जर जेजूचो आमी मोग करता, जर जेजूक म्हज्या जिवितांत हांवें काण गेला, जर जेजूक म्हज्या कुटुंबांत हांवें काण गेला, जर दोळ्यांनी आमी येदोळ मुसर देखूंक नातलें, कानांनी आमच्या आयकूंक नातलें, काळजांत एक रीत गोंक नातलें कितें सक्कट तयार करून दवरला म्हणून आपणाचो मोग करतल्या. एक कन्नडा गीत आसा बारी बरें. कन्नू काणलिಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ कितें पुरो म्हाका करून दवरला हिंगी म्हणून देवान सगळें तयार करून दवरलां. आज तें सगळें आमी ह्या क्रिसमसाच्या वेळार आमी पळोवंक जाय. उगडपणाचो ग्रंथ सांगता 21 अध्याय 22वें वाक्य. रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्सेस 22 सांगता शारा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना. कित्याक सर पदवेदार सर्वेस्पोर देव शेळीस ताचें देवाळ जावन आसा. खंय पवित्र पुस्तकान सांगता खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना. कित्याक सर पदवेदार सर्वेस्पोर देव आनी शेळीस ताचें देवाळ. सर देव शब्दार पार म्हज्या मतीन तुज्या मतीन म्हज्या मतीन वस्ती करता जाल्यार, जेजू मोगार पार म्हज्या काळजांत तुज्या काळजांत वस्ती करता जाल्यार, पवित्र आत्मा सक्तेर पार म्हज्या आनी तुज्या बुजांनी वस्ती करता जाल्यार देवाचें येणें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावन जाला. क्रिसमस तेंत व्हरतें क्रिसमस हाचें की व्हडलें क्रिसमसाची गरज म्हणून म्हाका बगना. बायलो संभ्रम, बायलो आडंबर खंडीत जावन तो आमी करया, पूण भितरली नितळाय, भितरली पवित्रताय देव तें पळयता.
तुज्या घराच्या बागलार कितली नखेत्रां तुवें कितली घालाय, कितली सिमटी नखेत्रां घालाय ते जेजू पळयना. गर्दन असो गोटो कसो केलाय, कितलें पुरा उदक वळटा आनी कालें घालता तें करतात, कितले राय पुरा आयल्यात जेजू तें पळयना. केदी व्हडली क्रिसमस ट्री तुज्या घरा बगलार आसा तें जेजू पळयना, पूण तुज्या काळजान कितलो देवाक मोग आसा तें पळयता. तें गरजेचें. देखून आज तें देव आमकां दाखयता. आनी ह्या तोकांतले 7वो पॉयंट आनी निमाणो पॉयंट जावन आसा, जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड. मत्तेवाचो वांजेल 6 अध्याय 16 वाक्य सांगता, काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड, मरणाची सावळी पडिल्ल्या गांवांत जियेतेल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. मरणाची सावळी पडिल्ल्या एक पवित्र पुस्तकांत एक गणित बारी बरें आसा, तुमी तें समजल्यार बारी बरें आसा. जेजू एका शाराक भितर सरता. शाराक भितर सरता. ताचें शाराचें नांव नाईन गांव. नाईन म्हळ्यार संतोश असो गांव. ताचे भितर त्या नाईन गांवा भितर कोणाकी मरण पावल्यार थंय भितर पुरूंक ना, भायर परीचें. थंय रुदान करूंक ना, भायर रुदान करीचें. देखून त्या एका मरण पावल्या तरणाट्याक ती विधव स्त्री आनी तिचो पूत मरण पावल्याक तांकां तेचें मरण काण घेवन त्या भायर येताले. आनी जेजू नाईन गांवां पळया, दूख भायर येता, संतोश भितर येता. पळया तुमी करेक्ट पळया तें जाल्यार प्रत्येक तुमी वाचा, पवित्र पुस्तकांत आसा. नाईन गांवांत जेजू भितर रिगता आसतना एक विधव आपल्या पुताचें मरण काण घेवन लोक सगळो रुदान करून भायर येता. कित्याक थंय तांकां भितर परूंक ना, तो संतोश असो गांव. आनी थंय ती भायर येता आसतना जेजू त्या शाराक भितर येता. आनी वाटेर त्या गेटीर ह्या त्या बॉर्डरार मेळटा जेजू आनी त्या तंबाक हात दिता. कित्याक तो एकलोच पूज जावन असो संतोशाच्या गांवांत केदींच दूख ना. त्या विधव स्त्रियेची दुकां तो पुसता, आपल्या तिच्या पुताक जिवंत करता आनी पाटीन दिता. संतोश आनंद पाटी येतात ती. हें जावन आसा जेजूचें येणें. तुज्या जिवितांत आज दूख आसा गे, तुज्या जिवितांत खंत बेजाराय आसा गे, ती सगळी भायर येता आनी जेजू तुज्या भितर येता. हें जावन आसा जेजूचें येणें. तुका आज कश्ट आसात गे, तुका आज अनवर आसा गे, तें सगळें जेजू भायर काडटा आनी तो तुज्या भितर येता. संतोश तुज्या भितर येता. संतोशाच्या गांवाक तूं येताय. देखून आज येसूंक ती सांगता. जुवांचो वांजेल 1 अध्याय 5वें वाक्य सांगता, जॉन चॅप्टर 1:5, तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखान एमती जालें ना. तो उजवाड ताका खंयचो तो काळोख ताच्या मुखार रावंक साध्य ना. जेन्ना जेजू तुज्या जिवितांत येता जाल्यार तुजें तें असलो खंयच्या कॉर्नरार काळोख आसल्यानी तो काळोख जावन उरना, तो भायर वता आनी तुजें तें एक उजवाड मात्र पावता आनी तुजें मुखामळी परजळटलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. हें जेजूचें येणें जावन आसा. हें देवाचें येणें जावन आसा. जॉन चॅप्टर 8:12 सांगता, जुवांचो वांजेल 8 अध्याय 12वें वाक्य, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करतलो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जो कोण जेजू सांगता जियेता ताच्या जिवितांत काळोख म्हणलो ना. जावंक पुरो आज काळोख आसा, फाल्यां तो भेटतलो. कित्याक जेजू तुज्या जिवितांत जाल्यार काळोख तुज्या जिवितांत रावंक साध्य ना. कस्त, अनवार, पिडा सुद्दां, निरासपण, सलवणी हें सगळें तुजें तान पयस वता. आनी जेजू मात तुजें तें उरता आनी उजवाड मात्र उरता आनी तो उजवाड तुजें तान प्रकाशता. जॉन चॅप्टर 12:46 सांगता, जॉन चॅप्टर 12:46, हांव ह्या संवसाराचो एक उजवाड कसो आयला. ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. तेसलोनिका बरयल्या पयल्या पत्रांत 5वें अध्याय 5वें वाक्य सांगता, 1 Thessalonians chapter 5:5, तुमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं, तुमी दिसाची भुरगीं, काळोखाची भुरगीं न्हय. क्लियर सांगता पळया. कित्याक म्हजें थंय आनी तुजें थंय जेजूचें येणें जालां जाल्यार हांव आनी तूं उजवाडाची भुरगीं, काळोखाची भुरगीं न्हय. निमाणें एक उतार आमी आज जाणा जायचें आसलें. निमाणें ह्या क्रिसमसाक तयारेचें 1 John chapter 5:12, जुवांचें पयलें पत्र 5 अध्याय 12वें वाक्य. हें बारी म्हाका कित्याक संतोशाचें वाक्य. ज्या मनशा सवें पूत जियेता, ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिवीती आसा.
जाचे सवय पूत जियेना ताचे सवय जिवीत येना. आज क्रिसमस एंतल्याक घालयेत आमी. जर म्हजे थंय जेजू जियेता जाल्यार मग म्हजे थंय जिवीत आसा. जर म्हजे थंय हांव थंय जेजू जियेना जाल्यार म्हजे थंय जिवीत ना. जर तुज्या जिवितान जेजू आसा जाल्यार तुका जिवीत आसा. जर तुज्या जिवितान जेजू ना जाल्यार तुका जिवीत ना. क्रिसमसाचो अर्थ इतलोच. आनी आदवेंतांत हे 2 बुधवार आमी सांगता घसिले, देवाचें उतर आयकलें, जायतें बरेंपण आमकां मुखल्या दिसांनी जातलें. परिणाम एक देवाचें उतर तुमी तुमच्या काळजांत ओंपलां जाल्यार आज नाल्यार फाल्यां न्ही, वर्स गेल्यार 2 10 वर्सां गेल्यार तें फोड दिनासतना रावना. ते किरलेले शिवाय रावना. आज ते आमी ओंपलां मात्र, पूण उदक ओतलो सर्वेस्पर देव, ते वाडयतलो पवित्र आत्मो, फळ दितलो जेजू क्रिस्त. देखून हे सगळे आमच्या जिवितांत मुखल्या दिसांनी घडतले. देखून आमी संतोश पावया, देवाक आमी अर्गां दिवया, देवाची काकुळटांनी कृपा आमी मागया प्रत्येक जावन. देखून सगळी आमची मागणी, तुमची कितें येवणी आसात, तुमची कितें मागणी आसात, ती सगळी आमी सरस्पर देवा मुखार आमी दवरया. आनी अर्यकलेंच्या तुमच्या गरजां खातीर ह्या घडये आमी मागया. खंयचे प्रॉब्लेम आसा, कितें समस्या आसात, आज जेजू क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आयला त्या उतरां मारिफात. जेजू क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या मतींत आयला त्या उतरां मारिफात. जेजू क्रिस्त आमी बसले लागल्यान आमच्या घरांत तो आयला त्या उतरां मारिफात. जेजू क्रिस्त म्हजे थंय आनी तुजे थंय जियेता जाल्यार अजापाची रास म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. देखून आसतावन तुमी अजापां मागा आनी अजापां मेजा, कश्ट मेजय नाकात. आसतावन निरासपण मेजी नाकात, आसतावन संतोश मेजा. आसतावन कितें तुमी मागलें तें कितलें मेळ्ळां म्हणून मेजा. मेळनातलें नाका, गरज ना. मेळ्ळां म्हणून मेजा, कितलें मेजा, लायक करा. कित्याक देव आज म्हाका आनी तुका भेटोवंक येता खंडीत जावन ह्या उतरां मारिफात. कित्याक जेजूचें येणें, जेजूची कूड, जेजूची रगत आमी सेवता आसतना आमचें तें तशें येणें जाता. देखून आनी एक पटी जेजू येवन राखचें नाका आमी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. आजच ये जाय, येत्त घडये ये जाय, यंत जावन आसा म्हज्या आनी तुजें क्रिसमस. आनी सचो संतोश आमी बगीचे, आमच्या कुटुंबांनी बगीचे, कुटुंबाच्यांनी सांगचे हो मनीस कितें जालो, पोर मुसर इतलें आसलो, आज कशें इतलो परिवर्तन जालो. आमी दुसऱ्यांक परिवर्तन जाल्लें मेळचें. हें क्रिसमसाचो संदेश जावन आसा. आज येत संगती आमच्या मतीन दरया आनी येत संगती आज आमी मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे रबा बरें केलें. तुमचे सगळे मायक अनम्यूट करून मागा ह्या वेळार. कोण पुरा झुमार आसात सकट मागा ह्या वेळार.